पणजेच्या नुस्तें मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा। 30 वर्सां पयलीं हे नुस्तें मार्केट बांदिल्ल्या उपरांत ह्या नुस्तें मार्केटाचेर पुरायेन दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें। पळयात पणजेच्या नुस्तें मार्केटाचो खाशेलो रिपोर्ट। पणजे स्मार्ट सिटी करपाच्या कामांक सुरवात आसा, पण पणजे मार्केट स्मार्ट केन्ना जातले असो प्रश्न थळाव्यांच्या मनान उप्रासपाक लागला। पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून पणजे रस्त्या सयत बस स्टॉप स्मार्ट करपाच्या कामांक सुरवात केल्ली दिश्टी पडटा, पण नुस्तें मार्केटाचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। दिसाक कितलेशेच लोक नुस्तें घेवपाक पणजेच्या नुस्तें मार्केटात येतात, पूण नितळसाण नाशिल्ल्यान लोकांची भलायकी इबाडपाची शक्यताय आसा। विक्रेत्यांक घाणयारा उदकांतल्यान यो वच करचें पडटा, जाल्यार मार्केट अशीर आशिल्ल्यान चलपाक लेगीत सुवात मेळना। कांय नुस्तेकार रस्त्यार नुस्तें विकपाक बसता, ताका लागून येरादारीची कोयडी जाता। पावसान जाल्यार ह्या मार्केटाक गळटी लागता। देखून पणजे नुस्तें मार्केटात गरज आशिल्ल्या दुरुस्तीच्या कामाचेर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। पयलीं थंय स्वच्छता आसपाक जाय। इतकी भितर सरल्यान ती इतकी घाणी मारता की भितर वचपाची कोणाची इच्छाच जायना। बरें डेली ते स्वच्छ म्हणजे म्युनिसिपालिटीन साफ करपाक जाय, ते करना आनी त्यामुळे रोगराई जावंक शकता फाल्यां। मागीर ती रचनाय सारकी ना, भायर घेवन बसतात सगळें ते सुद्दां साफ करपाक जाय, ते सगळें थंयच उडयल्लें आसता। उदक सगळें व्हांवता, हें सगळें जर सारकें करना जाल्यार लोकांचें आरोग्य सारकें उरचें ना। म्युनिसिपालिटीन हेच्या कडेन लक्ष दिवन डेली तेंच्यांनी साफ करून घेवपाक, डेलीचे डेली, आजचे फाल्यां आमचे न्ही। बरें भायर वचता तें बंद करपाक जाय आनी परत तांकां वेवस्थीत जागे दिवपाक जाय, जागेच्या भायर तांकां बसपाक जाय दिवपाक जायना, अशें आमचें म्हणणें। थंय आसा ते कशायेचें तें उदक घाण हें जाता तें सगळें पांयाचेर पडटा, तर लॉट ऑफ प्रॉब्लेम ताजो लॅप्टोस्पायरोसीस जावंक शकता त्या हाका उदक असली घाण हातून आनी पावसान तर आयल्या बरोबर आनी उदकाची घाण जातली, सिवेज भितर सगळें हें आसा कापता थंय सुद्दां तें अनहायजेनीक आसता। ती क्लिनलीनेस आसपाक जाय, ते लिफ्ट करता ते पण स्टील इट इज नॉट सफिशियंट, ब्लॉक जाता आनी दुसरें म्हणल्यार थंय डस्ट हें तें सगळें ताजेर येवन पडटा। स्मार्ट सिटी जातकूच ती कितले स्वच्छ करता ते पळोवंक जाय न्हू। हांव केलो स्वच्छ करतले कित्याक कारण ते स्विच इतले रस्ते करता, सगळे बरे रस्ते केले बरे केले तेन्ना बरें, तेजो प्रोजेक्ट बरो आसा, पूण तो प्रोजेक्ट सारको क्लियर करूंक जाय न्हू। आतां हे मार्केट आसा, मार्केटान ते नुस्तें कशें उडप, कितें उडप, खंय वचून उदक वचप तातूंत जळार जाता, मातशें ते एक बॉक्स करून ताणें जाल्यार ऑन द स्पॉट त्याच टायमार करूंक जाय ते, मागीर ना मागीर जाल्यार तुमकां आतां स्मार्ट सिटी जातकूच कशें जाता तें पळोवंक जाय न्हू। आतां आमच्यानी उलोवंक जायना, तांणी करता आमी सांगलें डिक्लेअर करूं तांणी प्रोजेक्ट आसा तो जर पास जाय सारको एज पर रूल तर ते सिटी सारकी जावंक शकता। पणजे सावन गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर।